शिरसाची तळी ही फकत गणेश मूर्त विसर्जना खातीर न्हय जाल्यार पेवपाक तशेंच ट्युरिस्ट स्पॉट म्हण फाम मेळूं येता। पूण हे तळयेचें उदक मेळ्ळें जाला। सुमार 500 गणपती मुर्तींचे विसर्जन हे तळयेत जाता। थळाव्या आमदारांनी आनी संबंधित खात्यान परिस्थितीचेर लक्ष घालचे थळाव्यांनी मागला। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सध्या वर्सा शिरसाया वाठारात आणि शिरसाया वाठारांची इतिहासीक तळी आसा ते तळयेकडे हांव उबे आसा। या तळयेचे इतिहासीक महत्व म्हळ्यार खूप पयलीं ह्या तळयेन खुबशे लोक ह्या वाठारांतले स्विमींग करताले, स्विमींग शिकताले आणि ह्या वाठारांतले सगळे लोक गणपतीचे विसर्जन ह्याच तळयेन करताले। पूण ह्या तळयेची आयज दुर्दशा इतली पाड जाल्ली आसा की ह्या तळयेचे उदक म्हेळें जाल्लें आसा, एकदम घाण जाल्लें आसा आणि ह्या वर्सा ह्या तळयेन गणपतीचे विसर्जन करप की ना हो प्रश्नचिन्ह हांगा निर्माण जाल्लो आसा। या वाठारांतल्या लोकांनी खुबशे फावटी पंचायतीकडे कंप्लेंट केली पूण अजूनय हेचेर कांयच कारवाय केल्ली दिश्टी पडना। तशेंच ह्या थळाव्यांची मागणी आसा की ह्या वाठाराचो स्थानिक आमदार आसा तशेंच WRD मिनिस्टर हांणी हाचेर लक्ष घालचें आणि बेगीनच्या बेगीन हाचेर तोडगो काडचो अशें ह्या थळाव्यांची मागणी आसा। टेंडर काढले, टेंडर फक्त डिसल्ट केला आम्ही, जस्ट हाफ द तळीच डिसल्ट केला, फुल तळे न्ही। तळ्याचो एस्टिमेट जवळ 3.5 कोटी सुमार जाता तो एस्टिमेट सुद्दां आमी इंजिनियरा काडून केल्लो आसा। सो तो आतां उरला पळय तेजेर मातसो फॉलोअप करचो। हेका लागून हांगासर डेंगू जालो, आमच्या शेजाऱ्याक सुद्दां कोणाक डेंगू जाल्लो आसा। सो हांव मागता की बेगींतल्या बेगीन साफ करा। तशेंच डिपार्टमेंटा कडेन मागता, इरिगेशन डिपार्टमेंटाक सांगता की तुमचे कडेन जी फायल पेंडींग उरल्या पळय मातशी स्पीडअप करा तुमी आणि मातशे बेगींतल्या बेगीन एक टेंडर जावचें, इतलोच रिक्वेस्ट तुमकां आसा। किती वर्सां जालीं आमी पळयता हे तळे जे आसा पळय ते तळे साफूच जायना। येयल्ल्या वर्सा हे अशें आसा आनी येयल्ल्या वर्सा अशें जाता। आमी ईच एंड एवरी ग्रामसभेक आमी हो इशू घेता की तळे हे आमचे एटलिस्ट डिसिल्टींग तरी करचें म्हणून। आतां जर तळे जर तुमी पळयले इतके हे तळे बरे आसात, जर हे तळे जर सगळे फूल जर हे करून जर तेजो एक यूज करशी जाल्यार तो वॉटर स्पोर्ट्स म्हणून आमी वापरूं शकता। गांवचे आमचे यूथ कितकेशेच लोक आसात, गांवचे यूथ बेकार आसात, तांकां जर पासून जर दिले बोटी घालून ती बोटिंग करपाक पासून एज अ ट्युरिस्ट स्पॉट हायवेच्या सायडीक आमी एज अ ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून तो वापरूं शकता। पण आज जाला कितें, हेजी वस्तुस्थिती अशी आसा की हे तळे हे साफ जायना, हे फक्त चवथी पुरते जर गणपती बुडोवपाक जाय म्हणून जाता। हांव तुमकां सांगूंक सोदता की हे चवथीक म्हणजे आमचे जे गांवचे फूल गांवचे कांसा बुडावले पासून येतात जवळ जवळ 400 ते 500 गणपती हांगासर आमी विसर्जन करतात। पण ते विसर्जन कशें करतात की ते तळ्याचेच फक्त हे घेवन आमी ते डिसिल्टींग करतात तितक्या टायमार आणि ते आमी त्या तळ्याचें थंय विसर्जन करतात। आतां तुमी पळोवपाक जाय जाल्यार तुमकां हांगासर हायवेच्या सायडीक जी आसा पळय ती हायवेच्या सायडीक हांगासर दुकानां आसात, त्या दुकानाचे सगळे जे गार्बेज आसा ते तळ्यान येता। म्हणटकूच थंय परत ती हांव तुमकां गॅरंटेड सांगता, हे जर तुमी तळ्याचे जर ते वॉटर सॅम्पल्स जर घेवन वचत जाल्यार ते शुअर गॅरंटेड 100% पॉल्युटेड आसतले। आणि ही जर सबंद जर तळी जर कंप्लीट जर इरिगेशन डिपार्टमेंट खंयच्यार हेजेर नितळ जर जाता जाल्यार फाल्यां भुरग्यांक हांगासर जाल्यार हांगासर एक बरें एक पाड जातलो गार्डन चिल्ड्रन स्मॉल बोटीज घालून ताजो बिजनसूय जावंक शकता। हें पळोवपाक जाय म्हणून हांव मागता। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार।